कॅन्डिडेट आसतलो ते हांव सांगूंक शकना. माझे काम ऑर्गनायझेशन करप ते हांव. अरे बाबा, हांव जे काम करता पळय म्हाका परत त्या मांद्र्यान आमदार जावपाक जाय. अजिबात ना, अजिबात ना. पण त्यांचे म्हणणे अलायन्स आसतले म्हणतात ते म्हाका खबर ना. फक्त अलायन्स आसतलें. तुम्ही अप्रोच काय करतले अलायन्स जातले पळय, जो माणूस एखाद्या मतदारसंघात पडून सुद्धा आपली कार्यालय चालू दवरता, स्टाफ चालू दवरता, म्हणजे स्टाफय आसा, कार्यालय आसा आनी स्वता 4 वर्सां जाली मतदारसंघात काम करीत आसा. इन एडिशन पार्टीचे एक सेक्रेटरी म्हणून ते काम करता. तेन्ना तिकेट आणि इच्छा विचारपाचो तुम्ही काम करता प्रेझेंट एमएलए काम करणार बिंग एमएलए डेव्हलपमेंटचे काम तेच पडटलें. हांव म्हणटा म्हाजी ऑर्गनायझेशन काम ते मांद्रे कडेन तें चालू आसा. ना आता युती समज असली जाल्यार मागीर फुडें तुमची तिकेटीक तुम्ही अप्रोच काय हे करता पळय, युती जर असली जाल्यार ते मागीर सांगया. बट यू विल कॉन्टेस्ट. नाही, पार्टी जे कितें आसा पळय ते पार्टी वील डिसायड. बट हांव इंटरेस्टेड आहा आनी कॉन्टेस्ट. तुमची तयारी आहे, तुम्ही रेडी आहात, फुल रेडी आहात. येस. इंडिपेंडंट कारण आयकून घे, हांव पयलीं एकदां पेडण्या जिखलो, मांद्र्या 2 फावटी जिखलो, बरोबर. आनी जो मनीस 3 फावटी आमदार जाता, जेच्यान सगळ्यो गोश्टी हांव म्हणिना, पण कापासतात आसा हे कापासतात हांवें 3 फावटी दाखयल्या. जनता म्हाजे बरोबर आसा, जनता ही म्हाजे बरोबर आसा आनी जिखोवन हाडपी ही जनताच आसता. जर पार्टी तिकेट दिना तुम्ही इंडिपेंडंटली झगडपाक रेडी आसा? ना रे युती बाबा, जाता ना. पार्टी वांगडा पार्टी जे कितें सांगता पळय ते मानपाची तयारी. पार्टीची. येस.